न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो बातम्यो घडल्यो ते तुमी आमी तुमकां ताचो थोडक्यात नियाळ दितले। सगळ्यात पयलीं आमी ह्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। आयची जी अपडेट आसा ती म्हणजे अशें विज्ञानाचें शिक्षण म्हत्वाचें आसा। हालीसराक चडशे विद्यार्थी आतां ह्या विज्ञानाच्या हितून चड लक्ष दिता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी सांगलें। ताका लागून तांच्यांनी अशें सांगलां की आतां ते येता ते 9 वर्साक सगळ्या स्कुलांनी एक कार्यावळ ती घडोवन हाडटले। विज्ञान सेतू ही कार्यावळ आहा ती घडोवन हाडटले आनी लॉन्च करतले म्हणून सांगलां। ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तर दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे दिवचलेचो जो वॉकिंग ट्रॅक आहा तो सद्या काळखात आसा। थंयसर खुबशे जे थंयसरले लोक आहा ते वॉकिंग ट्रॅकार येता, बट तांकां ते सांज जाता तेन्ना काळखात तेंकां चलचें पडटा। थंयसर जो लॅम्प ज्यो लायटी आहा पळय त्यो सगळ्यो कांयच चलना आनी चडशे थंयसर आतां ते भिकारी भोंवता अशें थंयसरले थळावे सांगताय। तांकां हेका लागून खूब त्रास जाता। सो तेंच्यांनी मागणी केला की हेजे तर लायटी दुरुस्त करची। हिची बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जे केबल्स कापपा विशीं जो कार्यकारी अभियंतो काशिनाथ शेट्ये आसता ताच्या विशीं आयज एक म्हत्वाची बातमी आसा। तो कारवाय करपा खातीर बोगदा वास्को वाठारांत गेलो तेन्ना थंयचो जो थळावो आमदार आसा आमदार संकल्प आमोणकर आनी ताच्या मदीं शाब्दीक वाद जाले आनी हे वाद इतले मेरेन पावले की जो काशिनाथ शेट्टी आसा तांणी थंयसर जे लोक आसले ताका जे काम करपाक आडयले तांचेर खंय FIR दाखल करतलो अशें तांणी सांगलेलें आसा। मजगती आमदार संकल्प आमोणकरानूय ताका चॅलेंज दिल्ली आसा की तांणी कापस्ताद आसा जाल्यार लोकांचेर आनी आपल्याचेरूय FIR दाखल करून दाखोवचो। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी ह्या गौरीशा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें अशें आतां भाकीत केलां की दाबोळे विमानतळ जो आसा तो बंद करपा फाटल्यान सरकाराचें शाजीस आसा। तें म्हटल्यार सांकवाळे हांगासर लाखांनी चौखण मिटर जागो आसा ताचेर बांदकाम येतलें आनी तें बांदकाम मान्यताय दिवपा खातीर हे दाबोळेचें जें विमानतळ आसा तें फुडारांत बंद पडटलें। तशेंच मुरगांव जो कनेक्टिविटी आतां नवोच उड्डाण पूल बांदला तो एका ठरावीक हायटीचेर म्हणजे उंचायेचेर बांदला। तो कित्याक बांदला तर अदानी आनी मोदी हांकां खूश करपा खातीर कोळशाची येरादारी तशेंच कोळशाचो कॉरिडोर हाडपा खातीर तो जो कनेक्टिविटी मुरगांव हांगासर आसा तो थळावीक एका हायटीचेर बांदिल्लो आसा। आनी 1 तीर 2 निशान अशें म्हटल्यार की आतां तो ताका एक थळावीक अशी उंचाय दिलेली आसा जेणे करून फुडारात जी विमानां लँड जाल्ली दाबोळे हांगासर ती फुडें मागीर ती जावची न्हय, तांकां मान्यताय मेळची न्हय म्हणून तो मागीर विमानतळ बंद करूं येता हाचो परिणाम तेजेर जावं येता म्हणून तेणी असो दुबाव उक्तायल्लो आसा कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान। आनी दुसरी बातमी अशी आहा ती म्हटल्यार ह्याच मुरगांव कनेक्टिविटी वयल्यान आसा। फाटींच जेन्ना हो मुरगांव कनेक्टिविटीचे उड्डाण पुलाचें इनॉग्रेशन जालें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी जेन्ना थंय आयिल्ले तेच्या उपरांत रोखडेच बायणां हांगासर
अप रॅम्पाचेर तांच्यांनी एक बायणां गेट घातली आनी ही गेट जेन्ना मुरगांव बंदर प्राधिकरणान जेन्ना ही गेट घातली तेंच्यांनी लोकांनी दुबाव उक्तायलो की भविश्यांत ही गेट आमच्या येरादारी खातीर बंद करतले म्हणून. सो तेंच्यांनी भुमिका घेवन ते रस्त्यार देंवल्ले. आतां परतून एक फावट थंयचे थळावे जे आसा ते परतून एकदां रस्त्यार देंवल्ले आसा. तांच्यांनी मागणी केला की MPN जी गेट घातल्या ती बेगिनांतल्या बेगीन काडची म्हणून. फाटल्या 1 म्हयन्या पयलीं मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर त्याच बरोबर थळावे जे लोक आसा ते मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाक चॅरमॅनाक वचून मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी मागणी केलेली की तुमी एक पब्लीक एनावन्समेंट करा की आमी ही गेट बंद करचे ना म्हणून. मात तरी आसतना आतां परतून एक फावट त्यांची मागणी पुराय जावंक ना आनी ही गेट कित्या खातीर चालू दवरला. सो खंयचो समज वीट सुद्दां लायतलो जाल्यार एक नगरपालिकेची परमिशन घेवची पडटा. ती सुद्दां तेंच्यांनी परमिशन घेतलेली ना. सो नगरपालिकेन तांकां नोटीस धाडची आनी बेगिनांतल्या बेगीन हो जो मुरगांव मुरगांव MPN जी गेट घातल्या ती बेगिनांतल्या बेगीन 1 सप्तकात ती काडची अशें निवेदन जें आसा ते थंयच्या नगरसेवक दीपक नायक हाणें उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिलेलें आसा. तर ही सविस्तर बातमी तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया संजना कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया हेची अपडेट. बेकायदेशीर रेंट कॅब जी म्हणजे वाहनां आसात तांचेर आतां खर कारवाय करपाचें शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिला. वैध परवानो नाशिल्ली आनी धवी नंबर प्लेट आशिल्ली वाहनां कितलेक रेंटो कॅब म्हणून चलयल्ली वता तांचेर आतां खर कारवाय जातली आनी अशें कोण उल्लंघन करून वाहनां चलयतात तांचेर मोटार वाहन कायद्या खाला दंडात्मक कारवाय जातली अशी शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिला. तशेंच सुरक्षे खातीर प्रवाशांनी फकत वैध परवानो आशिल्ली वाहनां वापरची अशें आवाहन तांच्यांनी केल्लें आसा. दुसरी बातमी आसा ती म्हटल्यार लाटंबारसे पंचायत वाठारांत जो कॅनल आसा त्या वाठारांत खंय एक रस्तो आसा जो महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान येवपा खातीर वापरता. रस्तो म्हणल्यार तो मातयेचो रस्तो आसा जो कित्येक गाडयो आसा त्यो महाराष्ट्रांतल्यान येवपी आहा त्यो मेन रोडा वयल्यान वचनासतना त्या मातयेच्या रस्त्या वयल्यान वतात. कारण थंय जो चॅकपोस्ट आसा तो इग्नोर करपा खातीर त्यो गाडयो आसा त्यो थंयच्यान येता. पण थंयसले जे कॅनला सायडीकले लोक आसा ते तांकां ह्या येरादारीचो त्रास जाता आनी ते म्हणटा की आमच्या मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान गाडयो वयतकून धुल्लो तांच्या घरांत वयता आनी तांकां त्रास जाता. असो हे विशीं सविस्तर जी बातमी आसा ती साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. आणि एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज मडगांवा आके आल्त वाठारान एका फ्लॅटात चोरी जाली आनी चोरांनी ही चोरी 26 तारखेक महाशिवरात्री दिसा जालेली. जे घरातले लोक आसात ते भायर गेल्ले आनी हाची संद साधून तांच्यांनी ही चोरी केली आनी घरातले सुमार 1,90,00,000 भांगर तांच्यांनी फारयले आसा. मडगांव पुलिसांन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केल्लो आसा आनी फुडलो तपास तो सुरू आसा. तर आतां तुमकां ह्यो सब एडिटरांनी आनी एंकरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयांतले वन्यजीव अभ्यासक आनी मोग्यां खातीर आतां एक खोशयेची आनी तितलीच दुख्खाची गजाल. खोशयेची गजाल कितें ती पयलीं पळोवया. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फकत 2 तरेची उदां जांकां पाण माजर म्हणटात ती मेळटाली. एक एशियन स्मॉल